गोयच्या 12वेचो परीक्षेचो निकाल वट्ट 92.96% जाहीर जालो। गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी पर्वरीत जाल्ले पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली। अंदू लेगीत चलयो 93.93% गुण मेळोवन बाजी मारली, जाल्यार चले 91.89% गुण मेळयल्यात। जाल्यार दोग जाणांनी परीक्षे वेळार मोबायल आणि चॅट जीपीटीचो वापर केल्ल्यान तांकां 0 गुण मेळ्ळे। शिरगावच्या लयराई देवीचे जात्रेची पूर्व तयारी म्हणून एप्रिल महिन्याचे 10 तारखेमेरेन सगळी व्यवस्था जाग्यार घालपाची मोख दवरल्या। तसो निर्णय लेगीत शासकीय पावण्यावेल्या बसकेत घेतला। एप्रिल महिन्याचे 21 तारखेक जावपी लयराई देवीच्या जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा शिरगांवां शासकीय पावण्यावेली एक म्हत्वपूर्ण बसका जाली। सुरक्षेच्या नदरेन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचे काम पुराय करून हेर सगळी व्यवस्था जाग्यार घालपाचे थारायले। बसके उपरांत आमदारां सयत अधिकाऱ्यांनी धोंड तळी आणि हेर सुवातींची पळोवणी केली। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी आमदार विजय सरदेसायाचेर केले स्टेटमेंटाचेर तांणी स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी केला। फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक काँग्रेसीक तेंको जाय जाल्यार काँग्रेसीन आपली भुमिका स्पश्ट करची अशेंय दुर्गादासान सांगले। दुर्गादासाच्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून आता युती वेगळें वळण घेतलां। प्रभू वायलेटा रेजिडेन्सी कॉम्प्लेक्साची परिस्थिती भिरांकूळ जाल्या। बागेत सांडपाणी सोडटा तशी कागाळ आयिल्ल्यान WRDन बोरवेल सुविधा सील केल्या, तशेंच पुलीस थंय पावल्या। मजगती कुठ्ठाळी प्राथमीक भलायकी केंद्रान हांगा दोतोरांची नेमणूक केल्या आणि अतिसार दुयेंतींची संख्या 156 मेरेन वाडयल्या। हाचे भायर टायफॉयड दुयेंतींचो दुबावीत 2 दुयेंती सांपडल्यात। हे फाटभुंयेर सरपंच कमला प्रसाद यादव आणि संकुलातच तात्पुरती वैजकी सुविधा स्थापन करपाची घोषणा केल्या। सोसायटीन दिल्या कुडीत दोतोरांक तैनात केल्यात। ईदाच्या भौशीक सुटये खातीर म्हापशेच्या अझिला हॉस्पिटलान ज्येष्ठ दोतोर नाशिल्ल्यान तपासणे खातीर आयिल्ल्या दुयेंत्यांची गैरसोय जाली। शेनवारा सुटी आशिल्ल्यान ज्येष्ठ दोतोर गैरहजर आशिल्ल्यान फकत ज्युनियर दोतोर दुयेंत्यांक तपासताले। ताका लागून दुयेंत्यांच्यो लायनी लागिल्ल्यो। काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी हे विशीं तीव्र नाराजी उक्तायल्या।
शनिवारा सकाळी नाकेरी बेतूल वाठारात एक दुखेस्त घडणूक घडली. बाळीसान नाकेरी वचपी 23 वर्सां पिरायेच्या रोहित सावंत देसायाचो अपघातान जाल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. थळाव्या लोकांच्या मतान रोहित हो एक बऱ्या स्वभावाचो तरणाटो आशिल्लो. अचकीत रस्त्यार आयिल्ली भटकी गोरवां ह्या अपघाता फाटल्यान आसूं येता असो दुबाव लोकांनी उक्तायल्या. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकच कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनाचे PI डिएगो ग्राशियस रोखडेच आपल्या पंगडा वांगडा त्या सुवातेर पावले आनी ताणें अपघाताची चवकशी करपाक सुरवात केली. हे घडणुकेक लागून वाठारांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां आनी रस्त्याचे सुरक्षेचो प्रस्न परत एक फावट मुखार आयला. एकोशे वाठारांतल्या बालवाडीक लागिल्ल्या उजो प्रकरणात निमणे शिक्षण खात्यान गंभीर दखल घेतली. ह्या प्रकरणात प्रशासनाकडल्यान कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याची बातमी प्रसारीत जाले उपरांत 24 वरां भितर खात्यान हालचाली सुरू केल्यो. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक बेगोबेग पुलिशेंत FIR दाखल करपाचो आदेश दिलो. ह्या घडणुकेची सखोल चवकशी करून दोशींचेर कारवाय करपाचे निर्देश दिले. मजगतीं हे घडणुकेक शाळांच्या सुरक्षेचो प्रस्न परतून एकदा मुखार आयला. शेतवाडीत क्रांती घडोवन हाडपाचो दावो करपी ड्रोन पूण गोंयांतली वास्तवताय कांय प्रमाणात वेगळे चित्र दाखयता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यांतलो खंयचेच शेतकार सध्या ड्रोन वापरना. कांय संस्था अनुदानाच्या आदारान फवारो मारपा खातीर ड्रोन वापरतात, तरी हे तंत्रज्ञान अजून शेतकारांकडेन पावंक ना. केंद्र सरकारान बायलांच्या स्वताच्या मदतीच्या गटां खातीर 10 ड्रोन दिल्यात. मजगती साश्टी, बार्देस, फोंड्या, तिसवाडी ह्या तालुक्यांनी निदर्शनां दाखयले, पूण प्रत्यक्ष प्रशिक्षण अजून दिवंक ना. फातोर्डा वाठारांतल्या श्री दामोदर सर्कल आनी रवींद्र भवना कडेन वाडत वचपी अपघाताक लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. लोकांचे सुरक्षे खातीर हांगा CCTV कॅमेरे आनी स्पीड ब्रेकर बेगोबेग बसोवपाची मागणी केल्या. एकचाराचो संदेश दिवपी ईद उल फित्र म्हळ्यार रमजान ईद गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयले. त्या निमतान मुस्लीम भावांनी गळा भेट दिवन एकामेकांक ईदाची परबी दिली. भावबंदकी वाडोवपी रमजान ईद निमतान शेकड्यांनी मुस्लीम भावांच्या हजेरेत नमाज जाली. मुस्लीम भावांनी एकामेकांक परबी दीत ईदाचो घोस्त काडलो. हे उमेदीन ल्हान भुरगे लेगीत वांटेकार जाल्ले. रमजाना निमतान फाटलो म्हयनोभर मुस्लीम भावांचो रोजा चालू आशिल्लो. ईद मनोवन हो रोजा सोंपलो.
नैनिताल उत्तराखंडाच्या गेथिया वाठारात एक प्रवाशांक घेऊन वचपी कार अचकीत देंगणात कोसळिल्ल्यान दोगांक मरण आयलें. ही घडणूक घडटाच थळाव्यांनी रोखडे 108 पुलिशेक आनी उजो पालपी दळाक कळीत केलें. तांणी घडणूक थळार पावून मजत कार्याक सुरवात केली. दोगांक वाटावपाक तांकां येस आयलें. भर वेगान कार चलयिल्ल्यान ही कार थेट देंगणात कोसळ्ळी अशें कळटा. विरनोडेच्या श्री रवळनाथ देवळा फाटल्यान आशिल्ल्या दोंगराळ वाठारांत अचकीत उजो लागिल्ल्यान काजू मळ्याचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जालें. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालपी दळान घडणूक थळार धाव घेत उजो पालोवपाचो यत्न करीत आसा. कोझिकोडे केरळात सायबर फटवणूक प्रकरणात वाड जाल्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार एलपीजी गॅस सिलिंडर बूक करपाच्या बोवळा फाटल्यान लोकांक तोपी घालतात. लोकांक पयलीं व्हॉट्सएपा वरवीं मेसेज येता, एक फायल धाडटात आनी तें ॲप डावनलोड करपाक फोर्सार करतात. फसवणूक करप्याक त्या ॲपा वरवीं गिरायका विशीं सगळी म्हायती मेळटा आनी उपरांत ते गिरायकांक तोपी घालतात. देखून दर एकल्यान सावध आनी शिटूक रावचें. शेनवारा सकाळी दिल्लीक भरपूर प्रमाणात धुके दिसून आयले. 13 डिग्री सेल्सियस इतले तापमान नोंद जाल्ले. भरपूर प्रमाणात थंडी पडिल्ल्यान लोकांक भायर सरपाक मेळ्ळें ना. तशेंच स्वेटर आनी कानटोपयेचो वापर करचो पडलो. मजगतीं दिल्लीत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून सगळ्यांनी हाची नोंद घेवची. ठाणेच्या भिवंडावाडा महामार्गार ऑक्सिजन सिलिंडर्स घेऊन वचपी ट्रक उमथलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या रस्त्यार जायते कडेन फोणकुलां पडिल्ल्यान हो ट्रक उमथलो अशें कळटा. ह्या अपघातांत ट्रक चालकाक दुखापत जाली. ट्रक चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटलो. ट्रक चालकाक सध्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला अशें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा.
हवामान खात्यान भारतान फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बेंगाल, सिक्कीम ह्या वाठारांनी मार्च 21 ते 24 मजगती उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच वाऱ्याचो वेग 80 किलोमीटर इतलो आसतलो. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय, तशेंच प्रवाशांनी ओगीच भायर सरचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. दिल्लीची यमुना न्हंय पुरायपणान दूषित जाल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. ह्या न्हंयत दाट आनी विशारी फेस वयर उफेतना दिश्टी पडटा. तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण नितळसाण नाशिल्ल्यान तशेंच उद्योगीक प्रदुशणा खातीर ही न्हंय दूषित जाल्या. सगळे सांडपाणी आनी उद्योगीक वसाहतींतले घाण उदक ह्या न्हंयत सोडटात. ही न्हंय आशिल्ली तशीच नितळ दवरची अशी लोकांची अधिकाऱ्यां कडेन मागणी. किन्नौर, हिमाचल प्रदेशात शेनवारा सकाळी अवकाळी पावसासयत बर्फान हजेरी लायली. हाका लागून थळाव्या लोकांचें जनजीवन विस्कळीत जालें. अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकांक आलाशिरो घेवपाक मेळना. तशेंच सगळ्यांक घरांचेर बी बर्फ दिसून आयलो. वातावरण बरेच थंड जाल्ल्यान लोकांक स्वेटर आनी कानटोपयेचो वापर करचो पडलो. शेनवारा दिल्लीच्या येरादारी पोलिसांनी एक खासा रस्तो येरादारी मोहीम राबयली. ह्या वेळार पुलीस सरिता विहार वाठारांत रावन येवपा वचप्यांचेर बारीकसाणीन नदर दवरून आशिल्ले. जे कोण येरादारीचे नेम पाळिनासतना दिसून आयले तांकां पुलिसांनी थारायले आनी तांकां दंड दिलो. हालींसराक खुबशे अपघात येरादारीचे नेम पाळनाशिल्ल्यान जातात. देखून येरादारीचे नेम पाळचे ह्या फाटभुंयेर ही मोहीम राबयली. कारापूर सरवण पंचायतीत येवपी वाठादेव वाठारात 4 लेन बायपासा कुशीक साचिल्लो कोयर निमाणे थळाव्या लोकांनी काढलो. थळाव्या पंचायतीची आड नदर जाल्ल्यान वाठादेव वाठारात कोयराची भयानक समस्या निर्माण जाल्ली. शुक्रारा थळाव्या लोकांनी रस्त्यार देऊन वाठार नितळ केला. मात ह्या पंचायतीच्या कामाचेर लोकांक प्रस्नचिन्ह उप्रासपाक लागला.
कोणाकूय जर हाय बीपी आणि हाय डायबिटीस असली जाल्यार काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय चड. पूण कांय वेळा अशेंय जाता की डायबिटीस नाशिल्ल्या मनशाक हार्ट अटॅक येवपाक शकता. देखून डायबिटीस आशिल्ल्या मनशान चड गोड खावचें न्हय आनी वेळार चॅकअप करचो. तेच प्रमाण बीपी परत परत चॅक करत रावचें अशें दोतोरांची सुचोवणी. सेगीत दिसपट्टे भायले खाण खाल्ल्यान तशेंच कांयच हालचाल नासल्यार कमी पिरायेच्या भुरग्यांक लेगीत डायबिटीस जावपाची शक्यताय आसा. चडशे भुरगे दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खातात तशेंच सॉफ्ट ड्रिंक पियेतात. तातूंत भरपूर प्रमाणात साखर आशिल्ल्यान भुरगीं जिवान ओगीच फुगतात. तशेंच तेलाच्या खाणाक लागून तांची भलायकी इबाडटा. कांय जाणांक तर इन्सुलिनाचेर निंबून रावचें पडटा. हे सगळे भायले खाणाक लागून नाका आसतना कमी पिरायेचेर वजन वाडटा. देखून जाता तितले घरचे पौश्टीक खाण खावचें. सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हे एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो आसा. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें आसा. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक ते धोक्याचें थारपाक शकता. कांय फावट आमकां जिबलेचेर एक फोफूट कशें येवन रावता. पूण एका सप्तका भितर ते फोफूट वता. कांय वेळा ते परत येता वता. तिखट खाण चड प्रमाणात खाल्यार हें जाता. पूण आमी ताचेर आडनदर करतात आनी उपरांत ताचो परिणाम गंभीर जाता. हाका लागून माउथ कॅन्सर जावपाची शक्यताय आसा. पूण कांय वेळा जर चड व्हडले फोफूट आयले आनी ते रंगान तांबडे जाले जाल्यार रोखडेच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. चड प्रमाणात सॉफ्ट ड्रिंक वा ज्यूस पियेल्यार ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता. तरणाट्या भुरग्यांनी चड थंड पियेत रावल्यार काळजाचें दुयेंस तशेंच डायबिटीस लेगीत जावपाक शकता. सॉफ्ट ड्रिंकांत भरपूर प्रमाणात साखर आसता ती जिवाक माल. चड वजन आशिल्ल्या भुरग्यांक दिसपट्टे सॉफ्ट ड्रिंक पियेल्यार हार्ट अटॅक लेगीत येवपाक शकता. हालींसराक सॉफ्ट ड्रिंक हो एका तरणाट्या खातीर म्हत्वाचो भाग जावन रावला. गरमी जाली वा तान लागली काय रोखडेच थंड पिवपाक वतात. पूण ताच्या बदलाक लिंबू सरबत पिवप तरी बरें अशें दोतोरांचें म्हणणें.